पोलीस खातीर शुभेच्छा आमगेले ST बाम कॉंग्रॅच्युलेशन्स कित्याक तेंगेले लॉंग पेंडिंग डिमांड आज फुलफील जाला आनीक म्हाका दिसता हांव एक आमदार वीच आय हॅव ऑलरेडी एवरी टायम सपोर्टेड आमगे ST बाम आनीक खूब बरें दिसता की काल तेगेले नोटिफिकेशन येयलें वीच इज द फर्स्ट स्टेप पंचवदाक श्रद्धांजली हे दोनूय भाव आमगेले ST भाव जे बलिदान दिले तांची श्रद्धांजली आज तेंगे बलिदाना पासून म्हाका दिसता आज आमगेले जे ST भावाय गोंयचे आज तेंचे फायदो जाता सो एज अ MLA हांव म्हाका सुद्दां पयलीं सुद्दां केपेकारांक देव बरें करूं म्हणा आनीक प्रणाम करता कित्याक केपेकारान मागीर सोयेक दिलो आमदार जावपाक आनीक मायट बी ओन्ली फॉर 5 years आय कूड वर्क बट खुशालकाय भोगता चडांचो चड काम दिसता म्हाका ST भावा पासत केलें आनीक खरेंच एक सायडीन दुखूय जाता आनी टायम वो कार्य मेळपाना तेंकां पासत काम करपाक बिकॉज हे समाज हो जो ST भाव जे आशिल्ले आमगे केपेंचे हांव बाकीचे उलयना दे वर निग्लेक्टेड बाकीचे कोणी कितें म्हणून आय गिवन देम लायट रोड वॉटर वॉट एवर आय कूड डू फॉर द लास्ट 4.5 years सो आय एम प्राऊड म्हाका एक सायडीन खुशालकाय जाता बट एक सायडीन दूख जाता कित्याक ह्यांनी जायत काम ओलिंपीक करपाक म्हाका कडेन आनी मुखार मेळपाचें बिकॉज इट वील बी रिजर्व बट डेफिनेटली इफ आय हॅड टू कॉन्टेस्ट इन 2026 or 27 इलेक्शन्स आय वूड हॅव वन विथ अ डबल मार्जिन वॉट आय गॉट लास्ट टायम कित्याक येतले भाशेन काम केलें बट गॉड्स प्लेन देव जाणा आनीक ऑल द बेस्ट मे द न्यू लीडर हू कम्स इन केपें ST जनरल रिजर्वेशन जातलें फायनल जे आनी जे ST भाव कोणूय तरी जो इलेक्शनाक बसलो मागणें आसा म्हज्या पार्टीचो आय वील ट्राय दॅट आय वील सी दॅट अ काँग्रेस कॅन्डिडेट विन्स इन केपें इट इज माय चॅलेंज आय वील सी दॅट यू विन्स इन केपें म्हाका लोकांनी मत दिलें तशें करून कित्याक हांव मुक्त मनान काम केलां आतां मंडळाचें एक केलां जेन्ना तूं कसलेंय काम धंदो जावं राजकारण तूं बरें इंटेन्शनान जर स्टार्ट करता जाल्यार तें तुजें सक्सेसफूल जाता सो आय फील माय टर्म वॉज सक्सेसफूल आय वील सी दॅट द नेक्स्ट काँग्रेस MLA इन केपें will be successful ST Bhav and I will work with him. So that is my guarantee. See, as I always say, हांव राजकारणां हिसो पयलें देवान म्हाका बरो धन दिल्लो गाडी दिल्ली घर दिल्लें भाट दिल्ली बेस्ट सगळें दिल्लें सो पॉलिटिक्स इज नॉट माय कप ऑफ टी आय ऑलवेज से I ventured into politics just to do a social service because I was an MLA punch much before in 1999. हांव कोण बसोंक ना आमदार पंचालो तेन्ना हांव पंच जावन सरपंचान मागीर आमदार जाला सो इफ द पार्टी टेल्स मी टू कॉन्टेस्ट or if the party tells me to work for the party I will definitely work if they tell me to contest definitely I will contest because म्हाका 50 जाता थिंगा I have celebrated only my 50th birthday in 70 and 5 वयर सांगले राजकारणाक बसताय so I have a long inning to go if I want to contest I will contest if the party wants me to contest I will contest you tell me to work for the party I will work for the party there is no doubt about it.